आज आमची मिटींग जाली तेन्ना आमी जे चवथीचो आमचो बाजार भरता तो दर वर्स भरता पळय तेच पद्दतीन आमी करतले फ्रॉम गोवा बागायतार बाजार ते बिग मिश्रा पेडा थंय पर्यंत आमी बॅरिकेड्स घालून भितून आमी जो बाजार जो आसा चवथीचो थंय आमी वर्सां वर्स जाता तशें हें करतले. सोंप्याचें कितें करता? सोंप्याचें आमी लास्ट इयर आयल्लें बट हे वर्सा समज गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां सर्कुलर आयलो जाल्यार आमी मुखार ते एक पर तेंचे आमी करतले सोंपो सुद्दां. सर्कुलर आयले जाल्यार बेगीन येवपाक जाय. हय आतां येवपाक जाय म्हणून आमी आज मिटिंगेक डिस्कस केलें की गव्हर्मेंटाक आमी वेट करुया म्हणजे आयले नंतर आमी मागीर मुखार फ्री कितें समज सांगल्यार फ्री करतले मुखार. सो पोरूचो फ्री केल्लो तो तुमकां दिता म्हणून सांगलें गव्हर्मेंटान ते आतां दिल्या काय तुमकां आतां एमावंट दिलो तो लॉस आसचें अशें सोंपो बीन यूज करून कशें आसा चवथीचो बाजार हो म्हाका दिसता एक आठवडे भर पयलीं भरता आनी ते कांय न्ही म्हटल्यार 100 अंडर वेंडर्स आसता फ्री मार्केट जे चवथीच्या बाजाराक बसतात ते आतां मुखार आमी एज पर सर्कुलर आमी मुखार डिसिजन घेतलें. गव्हर्मेंटा सर्कुलर हय मागीर ते वेंडर्स हे कांय ना टॅक्स बीन ना सर्कुलर आयल्यार आमी टॅक्स घेवपाक ना न्ही. हेजेर डिसिजन जावना अजून. पूण सद्या मागणी आसली फ्री मार्केट करची म्हणून पोरुसाक केन्ना आतां बी ना सद्या तर गेल्या न्ही. त्या वर्सा CM ना गेल्या वर्स जे आसा पळय ते केल्ले पळय नोटिफिकेशन ते येवन आशिल्लें. ना ना ते सीएमान केल्ले लास्ट मोमेंटाक लास्ट मुमेंट सो अजून आतां सर्कुलर येवना. तुमकां बेगीन करचें अशें करतलेच जाल्यार आतां बेगीन समज आतां एक जवळ जवळ 25 दीस उरल्या समज एक 15 दीस पयलीं आयल्यार आमी तयारेन ते प्रमाणे करतले. प्रत्येक मनशाक जो आपले पोट चलोवपा खातीर बिजनेस करता ताका काडप आनी कितें करप हेजेरूच डिस्कशन चालू आसता पेपराचेर डे ना डे आसता. हो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो आशिल्लो ही पॉलिसी 2009 येयल्ली. 2009 येयली तेन्ना हांव ही पॉलिसी घेवन डायरेक्टराक गेल्लो की ही पॉलिसी आमकां लागू करना कित्याक गोंयांत आमचे नॅरो रोड फुटपाथ ना आनी आमचे कडेन स्ट्रीट वेंडर बसोवपाक जागो ना म्हणून. तरी आसतना ही सुप्रीम कोर्टान केस चालू आशिल्ली 2012 तेजेर आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान DMA कडल्यान आमकां ती येयली 2012 आनी आमकां ती इम्प्लिमेंट करपाक लायली. आमकां इम्प्लिमेंट करतकीर तेजी गॅजेट जी आसा गोवा गव्हर्मेंटान ही गॅजेट पब्लीश केली स्ट्रीट वेंडिंगा खातीर. ही स्ट्रीट वेंडर कशें कितें आसची ती पॉलिसी आज पर्यंत दिसता म्हाका गोंयांत आमी फोंडा म्युनिसिपालिटीन 2014 आमी स्ट्रीट वेंडिंग जी कमिटी आहा ती फॉर्म केल्ली ते भायर आमी जागा आयडेंटिफाय केल्ली ती आज पर्यंत म्युनिसिपालिटीक फायल मेळना कारण ते टायमार हांव कावन्सिलर आशिल्लो आनी ते टायमार हांव एक कमिटीन आशिल्लो आनी ती फायल जी चीफ ऑफिसरा कडेन गेल्ली ते टायमार चीफ ऑफिसरा कडेन ती फायलूच आमकां मेळना. आमी वेवस्थीत तेजी मार्कींग केल्ली की वेंडर्स स्ट्रीट वेंडर आहा तेंच्या खातीर जागा मार्क केल्ल्यो फोंड्या सिटी भितर जे कडेन फक्त थंय स्ट्रीट वेंडर जे आसा ते वेवसाय करूंक शकता म्हणून. ही स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट पॉलिसी कशी आसा ती सुप्रीम कोर्टान जी केस आशिल्ली चलताली ती सेंट्रल गव्हर्मेंटान मान्य करून घेतली आनी एडॉप्ट केली आनी स्टेट गव्हर्मेंटाक दिली. हितून भितर जम्मू काश्मीर ना ज्यो इंडियन टेरिटरी आसा त्यो ना हितून रेल्वे स्टेशन ना ह्यो हितून ओमीट केल्ल्यो आसा आनी ते भायर जर खंयचोय वेपारी जर आपलो वेपार करपाक येता जाल्यार त्या वेपाऱ्याक आमी आयडेंटिफाय करपाक जाय आनी ताका ती वेंडिंग करपाक वेवसाय करपाक ती खंय जर ताका आयडेंटिफाय करून जागो दिवपाक जाय. तेज्या पोटार आमी ताका मारून बंद करूंक शकना अनटील आनी अनलेस ताका दुसरे कडेन जागो दिना तो पर्यंत आमी तांकां शिफ्ट करूंक मेळना. आतां आमचे कडेन 326 स्ट्रीट वेंडर आहा. 326 स्ट्रीट वेंडरांक घालतलो जाल्यार आमचे कडेन सद्या जागो ना. जेन्ना आमचें मार्केट बांदतले तेन्ना ते मार्केटान तांकां बसपाक जागो मेळटलो आनी जर तांकां जर आमी जर कितें केलें जायत इट इज द वायलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान एडॉप्ट करून स्टेट गव्हर्मेंटान एडॉप्ट केला आनीक तेजेर जी गॅजेट पब्लीश केल्या गव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गॅजेट पब्लीश केल्ली आसा कळ्ळें न्ही. ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गॅजेट